मनीषा उसगांवकारान मंत्री विश्वजित राणे आणि आमदार डॉक्टर देविया राणेंचेर विधान केल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलां। या विधानाचो 70च्या थळाव्यांनी खर निषेध केला। मजगतीं उसगांवांत आयोजीत केल्ले पत्रकार परिशदेंत थळाव्यांनी स्पष्ट शिटकावणी दिली आणि फुडाराक अशी विधानां खंयच्याय परिस्थितीत सोंसचे नात अशें ठामपणान सांगलां। गोवा काजू फेस्टिवल हांगासर आयोजित जाल्लो आणि तो आयोजित करपी पर्या मतदारसंघाची आमदार सौ देविया राणे हांच्यांनी आयोजित केल्लो। येदो व्हडलो काजू फेस्ट जो गोंयभर गाजलो आणि गोंया भायरूय गाजलो, म्हणून त्याच गोंय काजू फेस्टिवलाचेर एक जे अपशब्द उलयले ते अपशब्द वेगवेगळे आमच्या कानार पडले आणि त्या अपशब्दाचो आम्ही आयज हांगासर निषेध करपाक जमले। मनीषा उसगांवकारान तू एक महिला आसा आणि महिलेक जर महिलेचो जर सन्मान करपाक मेळना न्ही कळना न्ही जाल्यार तेणी घरांतल्यान भायर सरचें न्ही। तुम्ही जे उलयतात पळय आनी कितें घालतात पळय बाबा आनी भाभीचे, अरे तुमचें वैयक्तीक कितें आसा तें तुमी करा, आमी तुमकां ना म्हणिना, पूण हें जें कितें आसा जें खंयच्या बायलेची अब्रू काडटा ती बायल ह्या जगान रावपाक तिणी हे जगान तिणी रावचें सुद्दां न्ही, खंय तरी वचून जीव दिवचो। मनीषा उद्योगकर आहा ते आमचे पंच आसा, ते जायते फावटी आमच्या विश्वजित राणे जायते आपणाक येता तितके शब्द वापरता, नाका नाका जाल्ले शब्द वापरता। आज तेजे बायलेक तेणी नाका जाल्ले शब्द ती एक घराण्यांची राणे घराण्याची ती एक बायल जावन आसा, ते बायलेक अशें उलोवपाचें तूं एक उजगांवकाराची सून आसा आनी तूं हांगासली पंच आसा, नाका जाल्ले शब्द तूं कितें कशें सदांच उलयता तर कशें देवस्पणां घालता तेजेर आनी कितें करता तेजो जाय तेवलें ती कितें उलयना म्हणून तूं तशें फुडें सरला हें करपाक? हय जाय तेन्ना तुका आमी सांगता अशें उलोवंक जायना म्हणून, कित्याक मोठे समजता तूं जिवाक तुज्या? फेस्टिवल करून तांकां कमिशनाची गरज ना, तांकां गरज आसा ती आमच्या 70च्या गरीब लोकांक वयर काडपाची गरज आसा, म्हणून तर ती असो इव्हेंट घडोवन हाडटा ते कमिशना खातीर न्हू आनी गरीब लोकांक वयर काडपा खातीर। ह्या मनीषा उसगांवकाराक आमी वॉर्निंग दिता, ती कमिशन खाता आनी कपडे असले घालता, कोणीनूच केन्ना न्हू कोणाक कपड्यान जज करूंक जायना। मनशाच्या कपड्यान कितें नासता, सगळ्या मनशाच्या गुणांनी आसता आनी भाभी आमचे कसलेच फालतू कपडे घालिना, भाभीचे न्हेसण हें आसता हें आमचे व्यवस्थीत आसता आनी भाभीक हे कोणी अशें बदनाम करपाचें हेंकां रायट दिवंक ना। आयज एके महिलेचेर अशें चिखल करप योग्य न्हू, कित्याक महिला ही सदींच सारकी आसपाक जाय, कित्याक दुसऱ्याचेर चिखल करतना आपूण कितलें बरें आसा तें पयलीं पळोवपाक जाय आनी असल्या हेका आमी हेजो निशेध करता।